पडीक शेतां लागवडी खाला हाडून शेतकारांक उर्बा दिवपाक सरकार आतां फावो ती उपाय येवजण करतले अशें मया जाल्ले बसकेंत थारलां। नादुरुस्त बांद, खारफुटी आनी हेर कांय समस्यांक लागून कांय शेतां करप अडचणीचें जाल्लें आसा। मयेच्या पंचायत सभाघरांत दिवचल प्रोग्रेसीव फार्मर्स कंपनीन आयोजीत केल्ले बसकेक शेतकी, WRD आनी हेर सरकारी खात्याचे अधिकारी हजर आशिल्ले। हे बसकेंत शेतकारांनी आपल्यो समस्या मांडल्यो। बसके उपरांत फार्मर्स कंपनीचे प्रतिनिधी आनी सरकारी अधिकाऱ्यांनी मये वाठारांतल्या मुळाक खाजन मानशेची पळोवणी केली। जून 23 फेब्रुवारी उपरांत सगळी खावटी बांधली जाल्यार सॉयल कन्झर्वेशन डिपार्टमेंट जाल्यार काम जाता आनी त्या उपरांत म्हाका बांद फ्रॉम WRD बांद म्हाका तांबडी माती घालपाक स्टार्ट जाली। प्रॉब्लम कितें जाला आतां म्हणजे पळय आहा ती टोटल पळय सारकें वेगवेगळ्या डिसिप्लिनाची एकदम गरज आसा। फूल डिसिप्लिन ती करची आनी दुसरें कितें जाला मॅनग्रोव्ह जे आहा ते सगळे शेतांनी 3 वर्सां उदक पडून आसल्या कारणान सगळे मॅनग्रोव्ह वाडले। पळय कोण तरी एक शेतकारांचो मॅनग्रोव्ह बांदपाक गेलो आपल्या शेतांत इल्लेशे की कोणी तरी तलाठी कडेन कंप्लेंट केली तर कोणी टॅक्स कंप्लेंट करपी कोण बंद जाता भरतल्याच्या नांवार कितें कंप्लेंट केली पूण अशें जर मॅनग्रोव्ह जर ते मारी ना जाल्यार जाल्यार शेत लोक कशें करतले बरी व्हडली शेत बारीक जाला मोठी तुमी पळयल्या मोठी जाल्यार ती सगळे शेतीक ती सोड आनी ती कितें आहा ती 3 पिकां पिकता। एक म्हणजे लोक ते अळसणो घालता, मिरचीची झाडां लायतात आनी वेगळे मागीर शेत करतात आनी 3 पिकां जाल्यार आतां एकूय पीक करून मेळना तो पर्यंत ते हें करून ती मॅनग्रोव्ह मारिना तो। आज आमचे फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी बिचोली जी आसा तेंच्यांनी सरकारा कडेन एक निवेदन दिल्लें की शेतकार अजून कित्याक फाटीं उरता कसोवपाक शेतां पडींग उरता तेज्या फाटलीं कारणां जाणून घेवपाक सगळ्या अधिकाऱ्यांक मये पंचायतीन आपयल्ले आनी एक सक्सेसफूल बैठक थंय जाली। 4 खाजनाचे प्रतिनिधी येयल्ले थंयसर तेंच्यांनी आपापल्यो समस्या मांडल्यो आनी सरकारी अधिकाऱ्यांनी तेजेर समर्पक उतरां तांकां दिल्लीं आसा। त्या प्रमाणे जर आमी फुडें चल्ले ती वाटचालीन जाल्यार म्हाका दिसता की आमचे नवीन जी युवा पिढी आहा ती शेतां करपाक फुडें सरतली। ज्या शेतांक लागून जे दळणवळण रस्त्याची वेवस्था म्हण ट्रॅक्टर किंवा हार्वेस्टर वचपाक ज्यो वाटो आसा किंवा डिसिल्टिंगाचे मुद्दे आसा हे सगळे प्रत्येक शेतकाऱ्यांनी थंय मांडले आनी सक्सेसफूल उतरां आमकां अधिकाऱ्या कडल्यान सगळ्यांनी मेळ्ळ्या। सगळ्यांनी जबाबदारीन ही कामां आमी बेगिनान बेगीन करुया अशें आमकां म्हटलें। जे प्रोसेस कितें आहा सरकारी पातळीचेर जे ठराव लागता किंवा आमची जी कमिटी आसा तेंचे प्रस्ताव लागता ते सगळे बेगिनान बेगीन दिया म्हणून तेंच्यांनी सांगलेले आसा। मेन इश्यू खंयचो आसलो? मेन इश्यू जो आमचे फार्मर्स कंपनीन प्रमोट केल्लो तो की शेतां आमची जवळ जवळ 27 खाजनां बिचोले तालुक्यान आसा आनी ह्या 27 खाजनाची बरीचशी जमीन आतां आमी ज्या जाग्यार आसा ते मुळाक खाजन 40 हेक्टर एरिया मुळाक खाजनाच्या अंडर येता। हेका तेकोनूच पंगारबाद खाजन आसा पूण ह्या 40 हेक्टरा पैकी सादारणशी 30% एरिया आयज पडींग आसा। तर ही पडींग एरिया आमकां अंडर कल्टिवेशन हाडपाक जाय। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।